तो आदल्याक येवपार कितें आहा एक फस्का कार्ड घालून उज गेलो जाल्यार आख्ख्या गांवांत आसूंक शकता. तपासत एणे आतां कॉमेर्स केला कोणे हो सुभाष वालेकार म्हणटाणे जी आमची एक बेस्ट हार्मोनिया पळय आहा ती उज घालपाक सो ताका लागून हे आतां चीफ मिनिस्टरान बेगीन ताका आनी पुलिसांनी बेगीन ताका अरेस्ट करपाक वॉर्न करपाक फाल्यां दीस म्हणजे अरेस्ट केले म्हणटरी मागीर भिरांत ना ते मनशाक विस्ते अरेस्ट करपाक वचपाचें वॉर्निंग करपाक जाय न्हू कित्याक आतां तुवें आख्खे इंडियाचो डिस्टर्ब जाता ते कम्युनल हार्मनी. India is a very diverse country, religion, culture, language, food and everything. So the leader which is there should control the peace. So आंत अरेस्ट केलो सोडो पोतोन म्हणलें जाल्यार कितें फायदा आहा. मागीर पुलिसाची भिरांत ना तेका आनी कितें करपा आतां. तेक अरेस्ट कोन्न तेक वॉर्न करपा जाय. असो लँग्वेज उजा करपाक कोणें फाव न्हू. आम कॅथलीक हिंदू मुस्लीम आम सगळीं एक बाबा. सगळ्या तेंच रोगोत आहा आनी तेंच मास आहा. देवान केलोली मनशां आमी. सो आमी आमगेली उतरां बी आम सांबाळ उलोवपा जाय कित्याक आम सदांच एक पीसफूल. गोवा इज नोन फॉर इट्स पीस आनी तुमी सगळे जाणे गोविंद साहेबा तुमी पयलो वयताय सगळे वयताय. गोविंद साहेब सदांच गोंयकारांक राखोता सांबाळटा. आज गोविंद साहेब आहा म्हूण आम सगळीं बरो भाशेन आहाय. सो तेजे कितें वायट कोणें उलोवपा शिरीपणा. आम तुमगे देवांचे उलयनाय आनी तुम आमगे देवांचे उलोवपा शिरीपणा. देव मुठो एकूच. बरो भाशेन मुखार सरपा जाय. पावल मुठ्ठें सांबाळ मारपा जाय. थँक्यू.